Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purur. Book your seat today. Limited seats available. सावली डॅमार सद्याक 10,600 हेक्टर मीटर उदक आसा. उदकाची पातळी पळयली जाल्यार 33.50 मीटर इतलें उदक आसा. पोरू एप्रिल म्हयन्यांत ही पातळी मातशी चड म्हळ्यार 34.5 मीटर आशिल्ली म्हूण सहाय्यक अभियंतो रेगन डिसोजा सांगता. आमठाणे धरणातूय 44.87 मीटर इतलें उदक आसा. पोरू तें 44.58 मीटर आशिल्लें. तशेंच चापोली धरणातूय उदकाच्या साठांतूय व्हडलोसो फरक पडिल्लो दिसून येना. चापोली धरणांत पोरू 33.15 मीटर इतलें उदक आशिल्लें. अंदू 32.61 मीटर इतलें उदक आसा. अंजुणे धरणातूय 77.57 मीटर इतलें उदक आसा. पोरू 79.49 मीटर आशिल्लें. पंचवाडी धरणांत 21.25 मीटर इतलें उदक आसा. पोरू 20.97 मीटर आशिल्लें. तशेंच गावणे धरणांत 57.72 मीटर उदकाचो सांठो आसा. सो पोरू 59.50 मीटर आशिल्लो. सलावली धरणाचे जे आयज लेवल आसा ते करंट लेवल आसा ते 33.68 मिटर्स म्हणल्यार जे उदक स्टोरेज आसा सद्याक ते अरावंड 102 मिलियन क्युबिक आसा आनी पर्सेंटेज वायज अरावंड 43.5 म्हणल्यार 43.5% उदक आसा धरणांत. आनी जर पावस पडलो जाल्यार आनीकूय परत मागीर भरूंक शकता. बट सद्याक तरी सफिशंट उदक आसा आनी आमी कॅल्क्युलेशन केलां ते बरें अरावंड 2 म्हयन्यां पर्यंत सफिशंट उदक आसा. जे कितें मोर दॅन 2 मंथ्स सफिशंट उदक आसा जे आमी डॉमेस्टीक किंवा इंडस्ट्रियल किंवा इरिगेशन युजाक सफिशंटली यूज करपाक शकता. ना तशें पॅनिकी सिट्युएशन तरी सद्याक लोकांनी जावचें न्हू, कित्याक सफिशंट उदक आसा डॅमान, सलावली डॅमान. आयज आमी साळावले डॅमार आसा आनी तुमी पळयतात आमी आत्तां तशेंच आमचे एसिस्टंट इंजिनियर रेगन डिसोजा हांचे कडेन उलोवन आयले. सरान आमकां सांगिल्लें आसा जो साळावले डॅम आसा आनी 60 ते 70 दीस उदकाचो पुरवठो करपाक खंयच हरकत ना आनी उदक सद्याक स्टेबल आसा. साळावले डॅमाक खूब उदक आसा. तांचे दिले त्या म्हायती प्रमाणे 23,436 मिलियन क्युबीक लिटर हांगा उदक आसा अशें तांच्यांनी म्हणिल्लें आसा. आनी ते इरिगेशनाक लोकांक तशें कमर्शियल यूज आनी तशें घरांकूय उदक पावतलें आनी 60-70 दीस उदकाचो पुरवठा ह्या साळावले डॅमार आसा अशें आतां आमकां एसिस्टंट इंजिनियर जे आसा तांच्यांनी सांगिल्लें आसा. आतां आमी पळोवपाक गेल्यार लोक बेश्टेच अजापाची कांड करता, हे डॅम सुकल्या ते डॅम सुकल्या उदक पावपाना. पूण खंय तरी साळावलेचें जें उदक जे लोक पिता खाता तांकां एक उमेदीची गजाल आसा. कोणीच पॅनीक जावपाची गरज ना. आज सरान सांगिल्ल्या प्रमाणे पॅनीक जावन कांयच फायदो ना. उदकाचो पुरवठो साळावले जो डॅम आसा तो आनी एक 60-70 80 सुद्दां म्हणल्यार जाता आमी पुरवठो करपाक शकता. तितलो म्हणल्यार पावस आयलो जाल्यार आनी बरें जालें म्हणटा तें. हांव प्रुडंट मिडिया खातीर अक्षय सावर्डेकार, सांग्या वयल्यान.